गोंयान गँग म्हणटा पळय ते सरकारान टॉलरेट करूंक जायना. गुंडागिरी शूड नॉट बी टॉलरेटेड हें आमी क्लियर सांगलेलें आहा. सो जेन्ना सरकारा कडेन म्हाका दिसता 30 MLA प्लस 28 MLAs प्लस 5 सपोर्टिंग, so there should not be any issue as far as all these things are concerned. Anti social elements तेंका लागींच धरप ना, तेंका आपल्या जाग्यार बसोवपाक. वन मोर थिंग, आंध्र एक इन्सिडेंट जालो, Bond सरपंचाक मारलो सेम ते इश्यू हांवें सांगला ते मांद्र्याक सरपंच एक सरपंचाक जो मारला तेच भुरगे हिंगा इनवॉल्ड. सो दे सेम, सो दे आर ट्रायंग टू फ्लेक्स देयर मसल. ते दाखोवंक सोदता की आमी वी आर अबाव द लॉ एंड वी आर बींग प्रोटेक्टेड. कोण प्रोटेक्ट करता हें चिंतपाची गरज आसा. तेन्ना हांवें सीएमाक सांगलेलें आमी येयल्ले पणजे, तेजे बंगल्यार गेले. इवन आमचो सोपटे आसलो, आमी सांगलेलें ताका की हें हाती भायर वयतलें म्हणून, आनी आयज हाती भायरूच गेलें न्हू. गव्हर्मेंट फेल जाला कशें दिसता तुमकां कंट्रोल It's करपाक? not failure, it is what? It is ignoring such people. When they do this type of दादागिरी तेंकां इग्नोर करप. सरकारान इग्नोर करूंक जायना न्हू. तेंकां हाडून भितर बसोवप आनी अर्द्या वरान बेलार सोडप हें खंय तरी रॉंग आहा. जे आयज इतलें जालें, ते काणकोणकाराक मारलो, इज द सेम फॉलआउट न्हू. नथींग बट अ फॉलआउट. की पयले तुमी जे स्ट्रॉंग रावंक जाल्ले, एक्शन घेवंक जाल्ले, गँगां तयार करूंक दिवपा नासली, जे ऑर्गनायज्ड क्रायम जो जाता हो जावंक दिवंक पानासलो, ते जावंक ना म्हणून आयज हे फॉलआउट जाला. आनी हेचेर म्हाका दिसता करेक्शन करपाची गरज आहा आनी करेक्शन चालू आहा आतां. सो पळोवया कितलो पासून फुडें करेक्शन पूण जाता. तांकां भायर सरपा खातीर खंय तरी पॉलिटिकल प्रेशर आसा म्हणून खुबशे आवाज येता भायर. आतांच पावतले न्हू, राव न्हू 2 दीस. ओके, सध्याचे करंट सिच्युएशन जर तसो आहा जाल्यार पावतले.